नमस्कार. आमच्या वांगडा आता पर्य मतदारसंघाची दिव्या रण ह्या भाजपाची उमेदवार. आम्ही यांच्याकडून जाणून घेऊया यांच्या मतदारसंघात कशें कितें काम चल्ल्या. आता मॅडम पहिले ना, नमस्कार मॅडम. आता तुम्ही इथून पर्य मतदारसंघात बसल्या. तुम्ही पर्यत मतदारसंघ ह्यो कित्याक चूज केलो आणि दुसरो कित्याक करूं ना? कित्याक हो आमचो 70 भाग, पर्ये आनी वाळपय हो आमचो एक भाग. ह्या भागान आमी आतां इतले वर्सां जालीं काम केलां. आतांच न्ही 50 वर्सांच्यान आमी हो भाग आमचो, हे लोक आमचे आनी ह्या लोकांचो संपर्क आमचे फॅमिली बरोबर आसा, आमचे बरोबर आसा. सो आतां 15 वर्सां जालीं जेन्नाच्यान विश्वजीत इलेक्शनाक उबो राविल्लो, फर्स्ट टायम MLA जाले, तेन्नाच्यान हांव तांचे फाटल्यान रावन राजकारण करता, बट एक्टिवली फुडें येवं नाशिल्लें. सो आतां आय थॉट इट इज हाय टायम म्हाका कितें करपाक जाय. कित्याक म्हाका दिसता, इतले वर्सां दिसता की म्हजो जो संपर्क आसा आमच्या बायलां बरोबर, युथा बरोबर, तांचे कितलेशे प्रश्न आसता ते तर म्हाका सॉल्व करपाक जाय. सो ते तांचे तर प्रश्न जे आसा म्हाका तर विधानसभेन पावोवपाक जाय. तर हांव एक आमदार म्हणून ते करपाक शकता आनी आमदार म्हणून हें हांव फाल्यां करतलें. पळोवंक गेले ना मॅडम, तुमचो जो सासरो आसलेलो तो 50 वर्सां थंय जिखून येयला, म्हणजे 10 टर्म म्हळ्यार 50 वर्सां आहा. आनी आतां तुमी कशें कितें तुमी पळयता आनी फुडलें तुमचें विजन कितें आसतलें? जशें म्हज्या सासऱ्यांनी आमच्या 70 खातीर, आमचे गोंयच्या लोकां खातीर सर्व केलां, इतले रिलेंटलेसली, इतले वर्सां, सेल्फलेसली इतले वर्सां, तांच्याच पावलार पावल दवरून हांव फुडें सरलां. आनी तांच्याच पावलार पावल दवरून तांणी पळय कशें काम केलां त्याच दृश्टीन हांवूय बी काम करपाक सोदतां आमच्या लोकां खातीर. आनी एक्चुली आमची फूल फॅमिली समाज सेवा खातीरच राजकारणान आयल्या. ज्या तरेन आमी काम करता आमच्या युवकां खातीर, आमच्या महिलां खातीर, इतले वर्सां आमी प्रामाणीकपणान काम केल्लें आसा. आमचो मेन गोल आसता आमचे युवा फुडें सरचे, आमचे महिला फुडें सरचे, आमचो मतदारसंघाचो विकास जावचो. आनी त्याच दृश्टीन आमी योजितात आनी काम करतात. आनी त्याच दृश्टीन हांवूय बी हाजे फुडें टील माय करियर ऑफ माय पॉलिटिक्स इज देर, आय वील कंटिन्यू इन द सेम वे. आनी तुमी आतां पळोवंक गेला ना मॅडम, नेवे डेव्हलपमेंट कितें करतले, नेवे तुमचें विजन फुडलें कितें आसतलें लोकां खातीर करपा खातीर, ते कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली? मेन म्हणटा ते आमचे मेन मुद्दो हांगा आसा आमच्या 70 भागान इज बेरोजगारीचो. सो सगळ्याक आमी पळयता, आमच्याच 70 न्ही, सगळ्याक पळयता आमी एम्प्लॉयमेंट इज अ मेन इशू. सो हो जो एम्प्लॉयमेंट इशू आसा तो आमी सॉल्व करपाचो म्हजो हो मेन पयली म्हजो मुद्दो आसा की हांगा इंडस्ट्रियलायजेशन हाडपाचें, हांगा फॅक्ट्रीज हाडपाचे, बरे पैकी इंडस्ट्रीज जेन्ना आमच्या मतदारसंघान येतल्यो, जशे वेर्णा बऱ्यो बऱ्यो इंडस्ट्रीज आसा, थंय खुबशे बरे बरे शिकिल्ल्या भुरग्यांक संदी मेळटा वचून काम करपाक आनी तांचो टॅलंट दाखोवपाक. सो तश्यो इंडस्ट्रीज आमच्या जेन्ना मतदारसंघान फाल्यां येवपाक शकता, येतल्यो, आय वील ट्राय माय बेस्ट त्यो हांगा आमच्या मतदारसंघान हाडपाक. सो तेन्ना जेन्ना ह्यो इंडस्ट्रीज आमच्या मतदारसंघान येतल्यो, जे आमचे बरे बरे शिकिल्ले युवा आसा, भुरगे चलयो आसा, तांकां संदी मेळटली थंय काम करपा खातीर. आमची कमी शिकिल्ली महिला आसा, तांकांय संदी मेळटली त्या फॅक्ट्रीनी काम करपा खातीर. ताजे भायर जे गव्हर्मेंट रोजगार आसा तो जेन्ना आमी पोजिशनान आसता तें आमचें काम चालूच आसता एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करून आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉय करपाचें. हें आमी इतले वर्सां केल्लें आसा सेल्फलेसली आनी हाज्या फुडें आमी करतलीं. ताज्या भायर बिसायड्स एम्प्लॉयमेंट हांगा खुबशीं आमची महिला फार्मींग करता, खुबशे थोडे पॉकेट्सांनी आमच्या महिला फार्मींग करता. सो जेन्ना हो आमचो हांवें जो प्लॅन केला, एक इरिगेशन, जो मिनी इरिगेशन डॅम, रेजर्वॉयर, अर्द, ताजें काम बंद पडिल्लें इतले वर्सां, तें हांव हातान घेतलें. तें जेन्ना कंप्लीट जातलें, खुबशे तो उदकाचो इशू ते थोडे पॉकेट्सांनी आसा शेती खातीर, तो सगळो सॉल्व जातलो. आनी आय वील प्रमोट फार्मींग, तांचे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आनी तांकां एक मार्केट दितलें. आनी ताजे भायर
जे महिला करपाक सोदता आपले स्वताचे बिझनेस हांव तांकां प्रमोट करतलें आनी मेन म्हणटा ते आय वॉन्ट टू प्रमोट पोरये एज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. आमच्या पोरये मतदारसंघान आमचो एक सुंदरसो गांव आसा सुर्ला which is at in चोर्ला घाट. सो इट इज लायक अ हिल स्टेशन. म्हाका दिसता हो एकच असो गांव आमच्या हांगा मतदारसंघान आनी आमच्या गोंय राज्यान वीच इज एट अ हायट एंड इट कॅन बी प्रमोटेड लायक अ हिल स्टेशन. सो आय वॉन्ट टू डू दॅट. थंय इको टुरिजम हॉटेल्स बी हाडून ब्युटिफिकेशन करून आय विल प्रमोट दॅट एज अ हिल स्टेशन ऑफ गोवा. ताजे भायर आमचे अंजुने डॅम आसा, जसो सलावली डॅम आसा, आमचे अंजुने डॅम आसा, तो ब्युटिफिकेशन करून जेन्ना आमचे ट्युरिस्ट हांगा येवपाक लागतले ऑटोमॅटिकली आमचो रोजगार निर्माण जातलो, फूल परिसर बदलतलो. तशें आमचे जे पॉकेट्स आसा धाकटे धाकटे आमच्या मतदारसंघान कितल्योश्यो पंचायत्स आसा ताजे डिफरंट जेन्ना आमी ब्युटिफिकेशन करून प्रमोट करतले ते फ्रॉम ट्युरिस्ट पॉयंट ऑफ व्यू आमचो हो मतदारसंघ बदलतलो. सो मेन म्हणटा ते ट्युरिजम पॉयंट ऑफ व्यू एंड इंडस्ट्रियलायझेशन. दीस इज माय डेवलपमेंट प्लॅन. आनी तशें पळोवंक गेलें ना मॅडम, आतां तुमकां कोण दिसता तुमचो स्ट्रॉंग ओपोनंट हेजे इलेक्शनाक तुमच्या मतदारसंघान? हांव आय एम नॉट लुकींग एट माय ओपोनंट्स. आय डोंट नो हू माय ओपोनंट्स आर एंड आय डोंट वॉन्ट टू नो वॉट दे आर डुईंग. आय नो वॉट आय एम डुईंग. म्हाका खबर आसा हांव कितें करता. आय एम कॉन्फिडंट अबावट माय पीपल. आय एम कॉन्फिडंट अबावट माय वर्क एंड आय एम कॉन्फिडंट अबावट वॉट आय कॅन अचीव टुमॉरो. एंड जे लोकांनी म्हाका आतां सपोर्ट दिला, साथ दिला, म्हजे बरोबर आसा डे टू डे, एवरी डे म्हज्या कॉन्टॅक्टान जे आसा, इतले वर्सां आसा आनी आतां डबलीन आसा, इतले भुरगे आनी जे महिला एक्टिवली भायर येता ते ऑटोमॅटिकली म्हजी स्ट्रेंथ आसा हे लोक आनी म्हजो पाठिंबो म्हाका पाठिंबो जो तांणी दिला. सो म्हजे हे लोक आसा, म्हजी फॅमिली 70% म्हजी फॅमिली, दीस इज माय स्ट्रेंथ आनी ते म्हाका आतां फुडें व्हरतले एंड दे वील मेक मी वीन दीस इलेक्शन वीथ देयर ब्लेसिंग्स. सद्या तुमी प्रचाराक वयता तेन्ना तुमचे एका लोकांक मेळटा जनतेक, तेन्ना लोकांचें कितें म्हणणें आहा तुमच्या बद्दल? म्हणजे पयलीं तुमचे हे सासरे आसलेले आनी आतां तुमी, आनी कशें कितें पळयता? आतां पळोवंक गेलें नाल्यार तुमी आतां यंग जनरेशन डायनॅमीक लिडर अशी आहात ते बाजूची. सो भुरगे येतले तुमच्या वांगडा तशेंच आनी खूब जाण, आनी ते कितें म्हणटा आतां तुमी भायर सरल्या हेच्यात? जे तेन्ना म्हाका जेन्ना ते आतां पळयतात आमचे भुरगे, युवा, महिला, अशेंच न्ही की फक्त युवाच आसा, महिलाच आसा, युवाय पळयता, महिलाय आसा, आमचे जे ज्येश्ठ आसा, ग्राम आसा, सगळे म्हाका आशिर्वाद दिता आनी हें खूब बरें दिसता की ते म्हाका युवा नेता म्हणून पळयता आतां. आनी तांकां खबर आसा तांचो संबंद आसा म्हजे बरोबर इतल्या वर्सांचो. सो ते तांकां खबर आसा हांव कशें काम करता तें, आनी तांकां खात्री आसा की जशें आमी इतले वर्सां काम केल्लें आसा बिहायंड द सिन्स, आतां फुडें आमदार जावन हांव ताज्याकय बरे पैकी हांव फाल्यां काम करपाक शकतलें. आनी त्या दृश्टीन म्हाका ते पळयतात आनी तांकां खूब होप आसा म्हजेर. म्हजे समोर येवन एक्टिवली म्हाका सांगतात की कितलो होप आसा म्हजेर, कितले विश्वास आसा म्हजेर आनी कितले एक्सपेक्टेशन्स आसा म्हजेर, आनी ते म्हणटात की हें तुमीच करपाक शकता म्हणून. धन्यवाद मॅडम, तुमी आमकां आपलो मोलादीक टायम दिल्या बद्दल. परयेच्यान गोमंतक TV खातीर मनोज आरोलकर.